पणजेच्या श्री महालक्ष्मी संस्थानाक 200 वर्सां पुराय जातात। या निमतान 2017-18 द्विशताब्दी महोत्सव मनोवपाचे आसात। 30 जूनाक लघुरुद्र हवनान ह्या कार्यक्रमाक आरंभ केलो। 4 ते 10 डिसेंबर मजगती 7 दिसांचे सहस्रचंडी जप अनुष्ठान जातले म्हण माहिती कमिटी वांगड्यांनी दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। म्हाका खूप आनंद जाता की 2017-2018 हे वर्सभर श्री महालक्ष्मी संस्थान 200 वर्साचे सेलिब्रेशन मनयतात। आमी वर्धापन दीस 2017 ते वर्धापन दीस 2018 वर्सभर व बायसेंटेनियल सेलिब्रेशन द्विशताब्दी महोत्सव सेलिब्रेट करपाचे ठरयला आनी आमी 30 जूनाक सुरू केलो लघुरुद्र हवनान। तशेंच दर म्हयने शुद्ध सप्तमी आमची नवचंडी जाता, कल्चरल प्रोग्राम्स, मेडिकल एक्टिविटीज आनी मेन 200 वर्साचो सहस्रचंडी हवन 4 ते 10 डिसेंबर आमी साजर करतले। हांव सगळ्यांकडे मागता की हे 7 दीस सगळ्यांनी देवस्थानान येवचे, श्री महालक्ष्मी माताचो आशीर्वाद घेवचो आनी हो 7 दीस महोत्सव सक्सेसफुल करचो। श्री महालक्ष्मी माता ही पणजेची ग्रामदेवी। हे सगळ्या पणजेकारांकूच न्हय, पणजे राजधानी जाल्ल्या गोंय राज्याचे सगळे गोमांतक सगळे गोंयकारांकूय लागता। ही जागृत देवी। म्हाका लोक सांगता की जांकां कोल्हापूर महालक्ष्मीक वचूंक जायना ते हांगा महालक्ष्मी पणजेक पांय पडटा आनी कोल्हापूर महालक्ष्मीक पावता म्हणून। ही आमची माता जिने आमकां पणजेकारांक गोंयकारांक सदांच आशिर्वाद दिला। तिजो हो फंक्शन बऱ्या भशेन मनोवपाचो हे आमकां भाग्य मेळ्ळां आनी आमचें कर्तव्य की 7 दीस सगळ्यांनी येवन देवीचो आशीर्वाद घेवचो। जे हांगा रावताले तांच्यांनी खूबशे सॅक्रिफायस करून ही ह्या देवळाची स्थापना केली। ते फुडल्या पिढी जी आसा आमची भुरग्या पिढीक ताजो इतिहास कळपाक जाय देवळाचो। हो एक ताजो आनी एक हेतू हो साजरो करपाक। आनी ओदो सांगिल्ल्या प्रमाणे जायती धार्मीक अनुष्ठानां जातली, सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले। प्रत्येक रातचो सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा आनी जर तर तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक ही गोष्ट पावली जाल्यार आमचो एकूच आमकां अपेक्षा आसा की जास्तान जास्त पणजेकारांनी येवन, आनी पणजेकारच न्हय, जास्तान जास्त गोंयच्या लोकांनी येवन ही जी राजधानीची जी ग्रामदेवी आसा तातूंत सगळ्या कार्यक्रमांत सहभागी जावन लोकांनी हो एक एकतेचो मेळ असो दाखोवचो।